in this committee we have included a woman, Dr. Anita. So we want to show that this committee doesn't only not even doesn't mean that other previous committee, but we want to give opportunities for everybody. That is what this committee will think about. As a outgoing president of the Goan Cement Association of India, first of all, I want to welcome the new committee for the year 26 to 2028. आणि आज पयली सद्यार आमगेली आदली कमिटीच्या नांवान सगळ्यांक हांव तांकां पयली सद्या शाबासकी दिता. तेणी हे इलेक्शन पार्टिसिपेट जावन बरे भाशेन केलें म्हूण आनी आख्ख्या गोंया आनी आख्खे इंडियेक आनी आख्ख्या संवसाराक ही ट्रान्सपरन्सी आज गोवन सिमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडियान दाखयल्या. And as an outgoing president, I want to thank the government of Goa, especially Dr. Pramod Sawant, जी तारोड्यांगेली एक स्कीम बंद आसलेली जेन्ना हांवूय तेन्ना प्रेसिडेंट आसलो, जेन्ना आमी ती रिवायव करपाक जायते प्रोस्ट केले, जायते हडताल केले, जायते कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमी थिंगा लोकां पोंदान रस्त्यार येयल्लो आनी ती तेणे स्कीम पोतून रिवायव करून आजून देखून ही तारोड्या ती स्कीम गोवा सी वेलफेअर पेन्शन स्कीम ही चालू आहा. सो हांव पयली सद्यार डॉक्टर प्रमोद सावंता देव बरें करूं म्हणटा आनी बेगीनूच जाता ती आमी ती स्कीम पर्मनंट करची म्हूण. तेच भाशेन NRI कमिशनर आमचो एडवोकेट नरेंद्र सावेकर तेणें आमकां भरपूर तेंको दिलो फाटल्या मुगे टर्मा आसतना. तेणें जावं त्यो बॉडी हाडपाक जावं खूंय भुरगे तारवडी बा खूंय फसोन हल जाल्यार ट्रान्जिटा. सो आनी जायतो तेणें इश्यू आमचे घेतले जेन्ना तो MP आसतना, जेन्ना गोवन सिमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया येन्ना पयलेच पार्टी तेणी पार्लमेंटा पावले हिंदीचे. तेच भाशेन श्रीपाद नायक तेकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. जेन्ना भुरग्यांक जायते CDC इश्यू जाताले तांकां डिपार्टमेंट मारलें. जे SSC फेल जावन जायते भुरगे ते फेक सर्टिफिकेट लावन सांपडले. सो ते डिपार्टमेंट तेणें रिलॅक्सेशन दिवपाक तेणें हो अप्रोच तेणें पार्लमेंटाक घालन तेन्ना मनसुख मांडविया थिंगा शिपिंग मिनिस्टर आसलो ते कडेन तें रिलॅक्सेशनान तेणें तांकां एक बरी एक सवलत मेळ्ळी. आमगे जे सीफेरर्स भाव आहले तांकां चडशे वर्किंग सीफेरर्स तांकां पोत्तून बोटीचे वचपाक हे रिलॅक्सेशन दिवन तांकां CDC कोण पोत्तून तेंगेले जॉब सिक्योर जाले. सो हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. हे एसोसिएशन एक एसोसिएशन जावन आसा जे आमगेले गोंया म्हणटा ते फकत एक नुसी आहलेले आनी नुसी हाटल्यान खंय आसना तारोड्यांक गेले कितलेंय कोणाकूय प्रश्न नासले. स्पेशली फॉर क्रूज लायनर्स जेन्ना 2010 आमी घडोवन हाडलें जेन्ना आमकां जायतो सपोर्ट मेळ्ळो आनी हे आमचे कमिटी एक आहा म्हणजे इट इज फ्रँकान सांगलां आमचो इलेक्शन प्रोसेस आमगेलो कॉन्स्टिट्युशन सांगता 2 पार्टी प्रेसिडेंट तेका मागीर मुखार ना. सो ते भाशेन आमी सगळ्यांक चान्स दिता मागता दुसऱ्या तारोड्याकूय तुमी गोंया येवचें आनी हे एसोसिएशन स्ट्रॉंग करचें आनी आमगेलो सपोर्ट आसतलो. आमगेलो न्यू प्रेसिडेंट आमगेलो जो इश्यू कितें आहा तारोड्यांक गेलो आयज जायजान म्हणटा पेन्शन तारोड्यांक कित्याक आयज चोय गाल्फांक कितें जाता तेचोय गाल्फांक जायते जण आयज एसोसिएशन आहाय पूण गोंया बसत कोण झगडाय आमगलोय सपोर्ट तसले आसतले. आयज 11 टायमार कोविडा टायमार आमी सदां तारोड्यान झगडाय आमी जायती प्रश्न केले आनी आतां मेन इश्यू एक म्हणटा आमगे कमिटी सांगता आतां जायते जाण मेडिकलाक जायते जाण भुरग्यांक त्रास जाताय वर्सां फेल कोताय जाय जाण आमकां फोन येताय बारीक येदेशे मेडिकलाक कितें प्रेशर आहा जाल्यार तारोड्यांक ते मेडिकलाक फेल कोताय म्हाका जाय दिले. So I want to take up this matter with the committee, to the government, to the DG shipping. तुम्ही सगळ्या तारवट्यांक तर तुम आफ्टर एज ऑफ 40-45 प्रेशर डायबिटीक आसताच तुम्ही येदेशे कामाक लागून आनी म्हाका दिसता इंडियनाकूच चड करून कोताय. सो मेडिकल इश्यू वी वॉन्ट टू टेक अप व्हेरी सिरियसली दॅट आमकां तारवट्यांक जायते जाणांक त्रास जाताय एंड अदर इश्यूज आमगेले पेन्शन आहा ते टायम टू टायम मेळचे. मागुडास आहा 2011 बेनी आहा मुजबाराक तेन्ना सगळो पारीकार आसलो तेणें उतर दिलेले हे आमी कित्याक झगडटाय 200 रुपया लागून. तेन्ना दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर आसलो काँग्रेसाक गेलो तेन्ना ते आमकां बरी गेल्ले मोर्चा काडली पण पारीकारान ते कानाक घेवन आयज ती तेणें 2012 सावन स्टार्ट करून आयज ती आहा. सो हांव मागता ही स्किमीक तुमी नॉट टू गिव स्टेप मादरी ट्रिटमेंट टायम टू टायम दिवची आनी जाता जाल्यार ती वाडोवची. ती वाडयलेली आहा कित्याक तारोट म्हणटाय ते थोडे रेमिटन्स हाडाय तेजे कडेन दुसरे घालपाचे. आमी भुरगे आतां गोंया येवन लास्ट कितें सांगूं सोदता हांव कोविडा टायमार गोंया येयल्ले सगळे भुरगे सारके त्रासान पडले. आतां 11 टायमार मुखार सगळे गोंया येतले
आमी गोंयांक आमी स्ट्रॉंग करया. तारोटी आनी एनआरआय तर एकठांय जायत म्हाका दिसता कसलीच गरज ना कोणाची कितें करपाक. सो दीस इज माय मेसेज.